मोगा बाबणानो, लक्षांत घेयात की तो म्हणटा आपूण आसा. ह्या सुवातेचेर दोनी जेजू म्हणटा की आपूण आसा. सध्या आमी 8व्या आविसरांत पळयतात. 8व्या आविसराच्यो कांय वळी आमी फाटल्या कार्यावळींत पळयल्योच आसा. तो उरलेल्यो वळींचें शिकप आयज आमी करूंक जाय. आपूण आसा हें उतर आमकां परत परत वाचूंक मेळटा. आनी आपूण आसा ह्या उतरा उद्देशी आमकां तो दाखलो करून दिता की आपूण तुमच्या सांगाता आसा, आपूण ह्या संवसारांत आसा, आपूण सगले कडेन आसा. पोरण्या कोरांतूय यहोवा देव म्हणटा आपूण आसा. सुटकेच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आविसरांत आनी 14वे वळी प्रमाणे यहोवा देवा संबंदी एकदम उणी खबर आमकां मेवता. तो सगळ्यांचो रोजनार जावन आसा. तो सगळे जाणवायेन भरलेलो देव जावन आसा. तो सोर पदवेदार देव जावन आसा. दोनी जेजू ह्या सगळ्यांचें चित्र जावन आसा. फाटल्या कार्यावळीन आमी पळयलें की जी ओस्तरी पोजोडपण करता आसतना दवरलेली आसली त्या संबंदी. ह्याय सुवातेर आमकां अशेंच एक घडणी पळोवंक मेळटा. जेजू त्या ओस्तरेच्या आनी पातकाच्या मदलो खुरीस जावन आसा. तो आपलो खुरीस तिच्या आनी पातकाच्या मदें उबो करता. तो आंकवार ओस्तरे पासून जल्माक आयलोलो, जो खूद सदांच मोणाच्या वाटेन आसलोलो. तो त्या खुर्साचेर जण एकल्याच्या पातका पसत आनी त्या ओस्तरेच्या पातका पसत मोडचो आसलो. तो ह्या संवसाराचेर कास्तेचें फर्मण मारूंक आयलो ना. त्या ओस्तरेची नीत करूंक तो आयलो ना. तो ह्या संवसारांत सोडवणदार म्हणून आयलो. तुजो आनी म्हजो सोडवणदार म्हूण तो आयलो. कांय लोकांक दिसता की तांणी थारावीक लोकांकूच बरें केलें. थारावीक पातकां केल्ल्यांकूच ताजीं पातकां ताणें बोगसिलीं. पूण अशें ना. ताणें सगल्यांक बरें केलें. जे कोण ताजेशी आयले तांकां ताणें बरें केलें. एक गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. त्या वेळार चोर आसले, फोटकिरे मनीस आसले, पोजोडपण करणारे लोक आसले आनी वायट तरेचें जिवीत जियेता तसलेय लोक आसले. असले लोक जल्मानूच तशे ह्या संवसारांत येनात, तर ते उपरांत असलें काम करूंक पावता. जें वायट काम आसा तें सैतानाचें जावन आसा आनी बरें जें काम आसा तें दोनया जेजू क्रिस्ताचें काम जावन आसा. स्तोत्रांचो 90वा आविसर आनी 8वे वळी प्रमाणे पृथ्वीवेलीं आमची गुप्ती पातकां स्वर्गांत उगडापी जातलीं. नितीवंत जावचे पसत ज्यो गजाली गरजेच्यो जावन आसा त्यो सगळ्यो देवाच्या मुखार उगडापी जातल्यो. नितीवंत जावचो आमचो अधिकार जावन आसा. पूण तो अधिकार मनशाक पातका विरीत रावल्यारूच मेळूंक शकता. पातकी मनशाक हो अधिकार मेळूंक शकना. कारण पातकान जर मनीस जियेलो जाल्यार ताका इफेनूच उगडापें जाता. आनी जर ताणें देवाची खुशी केली जाल्यार ताका सर्गीचें राज फावो जाता. जायते जाण अशें म्हणटले, वो सर्ग आनी इफेन कोणें पळयला आनी आमकां ताचें कितें पडटा. मोगा बाबणानो, फारिजांवा भशेन आमी दोंगी जावचे न्हय. जर देवाचें उतर आमी पाळटात जाल्यार त्या प्रमाणे आमी करचें. पातकी संवसारांत आमकां थारोन मेळूंकूच जाय. थारोन जाचें जालां तेंच फकत दोनयाचो मोग चाकूंक पावल्यात. जेजू म्हणटा आपूण संवसाराचो उजवाड जावन आसा. आपूण वाड जावन आसा. आपूण बरो गवळी जावन आसा. आपूण पुनर्जिवनपण आनी जिवीत जावन आसा. वाट, सोत आनी जिवीत आपूण जावन आसा. हांव दाकाची वेल जावन आसा. तुमी फाटे जावन आसात. हें सगळें आमकां जोआच्या 8व्या आविसरांत
10व्या आनी 11व्या तशेंच 14व्या आनी 15व्या आविस्वरांनी वाचूंक मेळटा. ह्या सुवातेर जेजू म्हणटा आपूण संवसाराचो उजवाड जावन आसा. ताणें ही घडणी घडच्या पयलींच हें सगळें कळीत केल्लें आसलें. आयज जो कोण ताका पळयता तांकां देवाचे आशिर्वाद फावो जाता. पूण जर मनशाची अशी येवजण आसा की आपूण बरें कितें करचें, आपूण पातकानच जियेता तेंच बरें आसा, उपरांत कोणें जिवीत पळयलां, अशें फकत जो कोण म्हणटलो जो सैतानाच्या हातांत आसा तो. आनी एक दीस असो भिरांकूळ काळ येवचो आसा त्या वेळार तुका आनी म्हाका कोणूच साल्वार करूंक शकचे ना. मोगा बाबणानो, आमी सितीदान ह्या उतरांचेर लक्ष लावया. जेजून जीं उतरां म्हटलेलीं आसा तीं सगळ्यांहून चड मोलाचीं जावन आसात. आपूण संवसाराचो उजवाड आनी तो खरोच संवसाराचो उजवाड जावन आसा. तो ताच्या पवित्रपणान आनी नितीवंतपणान पूर्ण जावन आसा. आनी आमच्या जिविता पासत हो उजवाड एक खूब म्हत्वाचो असो जावन आसा. तो कोण आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसूंकूच जाय. ताणें संवसारांत येवन जायतीं कामां केल्लीं आसात आनी आयज सुद्दां तो आमच्या पातकां पासत व्हड काम करीत आसा. मनीस जर कसलें वायट काम करूंक पळयता जाल्यार तो काळखाचो फायदो घेता. म्हणजे काळखान वायट काम करूंक ताका भिरांत दिसना, पूण उजवाडांत तो वायट काम करूंक पियेता. कारण आपलीं वायट कर्तुबां लोकांच्या मुखार उक्तीं जालीं आनी आपणाक लॉस जाली जाल्यार हें तो चिंत्ता. तर जेन्ना उजवाड खंयच्याय सुवातेचेर येता तेन्ना काळोख त्या सुवातेवेल्यान पयस वता. कारण उजवाड आनी काळोख एकठांय रावूंक जायना. तशेंच पातक आनी बरेपण हें एकठांय रावूंक शकना. देवाच्यान आनी सैतानाच्यान एकठांय रावूंक जायना. देवाचें उतर सांगता, वायट मनशान वायट जायत वयचें आनी बरें करतल्यान बरें करीत फुडें वयचें. जर संवसारांत उजवाड नासलो जाल्यार कांयच जावंक शकचें नासलें. उजवाडा वरवीं सगळें घडून येता. कारण देव ह्या संवसाराचो खरो उजवाड जावन आसा आनी ताजेच वरवीं संवसारांत आनी स्वर्गार सगळें जावंक पावलेलें आसा. उजवाडान आमी सगळें पळोवंक शकतात. जर संवसाराचेर उजवाड नासलो जाल्यार आमी कांयच पळोवंक शकचे नासले. तरी पूण मनीस उजवाडाक समजूंक शकना. पूण जेन्ना काळोखाच्या कुडांत दिवो लायलो जाल्यार काळोख आनी उजवाड हाचो भेद आमकां दिसून येता. काळोख म्हणजे कितें आनी उजवाड म्हणजे कितें हें मनशाक समजून येवंक जाय. जीं वायट कामां ह्या संवसारांत जातात तीं सगळीं काळखान जातात. कारण मनीस काळखाचो फायदो घेता. ताका दिसता आपलें काम, आपलें पातक, आपलें जिवीत कोणाकूच दिसती पडना. पूण मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, चोत्राय दर ह्या उतरांची. तूं तुकांच फटोवंक शकना आनी स्वर्गार सावन देव तुका पळयता. तुजीं वायट कामां तो पळयता. एक दीस तुका ताच्या मुखार उबें रावचें पडटलें. तेन्ना स्वर्गार तुका लॉस जावंक शकता. स्वर्गार तर तूं पावंक शकच ना, पूण इफेर्नांत तुजो वांटो व्हड जावन आसतलो. मोगाळ बाबणानो, आयच्यान आमचें वायट जिवीत आमी सोडून दिवया. जेजूचो आमी मोग घेवया. तो जावन आसा उजवाड. कांय जाण म्हणटात सुर्या जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. मोगाळ बाबणानो, सुर्या रोजला तो सरस्पर देव ताज्याकून उजवाडीत जावन आसा. ताजो उजवाड व्हड जावन आसा आनी सुर्याच्या उद्देशीत चोंद्रिमाक उजवाड मेळटा आनी चोंद्रीम आमकां चान्ने दिता. आयज दोनया जेजूचो उजवाड तुका आनी म्हाका फावो जावंक जाय. आनी जर आमकां तो फावो जालो जाल्यार आमी दुसऱ्याक उजवाड दिवंक शकता. दुसऱ्याक आमी उजवाडांत हाडूंक शकता. दुसऱ्याक आमी वाड जावंक शकता.
दुसऱ्याक आमी वाट दाखोवंक शकता. जर तुका आनी म्हाका उजवाडूच ना जाल्यार आमी दुसऱ्याक कशे उजवाड जावंक शकतले? मोगा बापणनो, गाडयेची मुखावयली लायट तुमी पळयला आसतली. जर ती ना जाल्यार गाडी खंय वचूंक शकता. आनी जो चलयणारो जावन आसा ताका चलोवंक ती जावची ना. रातीच्या वेळार ताका कांयच दिश्टी पडचें ना, म्हणून ताका उजवाडाची गरज आसा. आयज दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो उजवाड. ताज्या उजवाडान आमी चलूंक जाय. ताज्या उजवाडान आमी रावूंक जाय. ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक जाय. ह्या वेळार मोंडोवपाच्या परबेच्या दिसा इस्रायली लोक उगडास करताले की उज्याच्या खांब्या संबंदी जो अरण्यान तांकां वाट दाखयतालो तो, आनी त्या पासत ते दिवे लायताले. दिव्याच्या फेरी वरवीं ते त्या सुवातेचेर चलताले. जेन्ना जेजून म्हटलें की हांव संवसाराचो उजवाड जावन आसा. मोगा बाबणानो, आयज परत परत हीं उतरां आमकां आयिल्लीं आसा. खरेंच जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. कितलीं सोबीत हीं उतरां ती पळयात. जर आयज तो उजवाड तुका फावो जाल्लो आसा जाल्यार तुजें जिवीत चकचकीत जाल्लें आसा. तुजें जिवीत पडझडीत जाल्लें आसा. तुका कोणीय पळयतलो आनी म्हणटलो, खऱ्या जिव्या देवाचो हो भुरगो जावन आसा. खऱ्या जिव्या देवाची ही धूव जावन आसा. जर दोनया जेजू क्रिस्ताचो उजवाड तुका फावो जालो जाल्यार. कारण जेजू खूद जावन आसा उजवाड. आयज ताजो उजवाड ना जाल्यार आमचें जिवीत पातकान पडटलें. जर ताजो उजवाड आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमचें जिवीत केन्नाच पातक करचें ना. जरी आमी जायत्या गुनावांनी पडलेले आसले, आमी दूख करचें न्हय. ह्या वेळार आमी आमचें जिवीत दोनयांक कबूल करया. मोगा भावणानो, आयज आमकांच खबर ना आमी खंयच्या सुवातेचेर आयलोले आसात. आमी फकत येवजून पळोवंक शकता आमी कितें करचें आनी हांव ह्या सुवातेचेर कितें करतां. पूण दोनया जेजूक खबर आसा की आयज तूं खंय आसा आनी कितें करता. हांव कुडीन कितें करतां आनी हांव कितें चिंत्तां. आयच्या दिसाची म्हजीं कामां खंयचीं आसतलीं आनी हांव कितें करचो आसा हेंय चिंत्तां. पूण मोगा भावणानो, आयज सगलीं स्वर्गाचीं दारां तुका बंद जाल्लीं आसा. जर वायट चिंतनां तूं घेवन आसा जाल्यार. जर वायट चिंतनां आयज ह्या वेळार तुवें दोनया जेजू क्रिस्ताक सांगून तीं सोडून दिलीं जाल्यार आयज तूं देवाचो भुरगो जावंक शकता. देव तुका वेंगूंक सोदता. देवाक नाका तुजो नाश जाल्लो. देवाक जाय तुजें तारण जाल्लें. तुका सासणाचें जिवीत मेळ्ळें. तूं ताज्या उजवाडान चल्लोलो. तुका ताणें आपल्या हाताचेर कातयला. तुका ताणें आपलो मोग दिला. ताज्या मोगा कडल्यान तूं पयस वचूंक शकता. अशें केदींच करिनाका. ही संदी तूं वगडावं नाका. क्रिस्ताच्या वरवीं आमी नितळ जावंक शकता. संवसारांत जरी जायते देव आसले जाल्यार त्या देवांनी कोणा पासत कांयच केलें ना. कोणाच्या पासत ताणें जीव दिलो ना आनी पुनर्जिवंतूय ते जावंक ना. पूण मोगा भावणानो, खरें जेजू वाट सत आनी जिवीत जावन आसा. जेन्ना जोआच्या पयल्याच आविस्वरांत आनी पयले वळीन आमी वाचलेलें आसलें, अरुंबाक सोबद आसलो. सोब देवा सोमे आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. हो सोबद खूद दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसलो. तो आयज ह्या वेळार तुका आनी म्हाका पळयता. तो कुडीन ह्या संवसारांत आयलो. कित्याक? आमी बेकार आसात वो तो बेकार आसा म्हूण? ना मोगा भावणानो. आमी बरें म्हूण तो आयलो? ना. तुका आनी म्हाका सोदूंक तो आयलो. जर आमी आमचें पातक तशेंच दवरलेलें आसलें जाल्यार आमकां केदींच तारण फावो जावचें नासलें. आमी जेन्ना कबूल केलें आमचें जिवीत तेन्नाच आमकां नवें जिवीत फावो जालें. जोआचो 8वो आविस्वर 20 ते 22 वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार ते जुदेव कितले काळखान आसले हें आमकां दिसून येता. ताणीं त्या बायलेक जेजूशी हाडलेली आसली. तांकां दिसतालें आमी चड पवित्र आसात म्हूण
आनी ती पोजोडपण करता ती बायल पातकी आसा म्हूण, आनी ह्या वरवीं ते जेजूक गुन्यांवकारी थारयतले. ताका ते गुन्यांवकारी करूंक पळयताले. पूण जेजू जें कितें करता तें सगलें सारकें करता. तो त्या स्वातेचेर बरयता. आनी तो कितें बरयतालो जायत तो त्या जुदेवाचीं पातकां, जशें आमी पयलींच पळयलां तशें. आयज जुदेवूच न्हय, तूं आनी हांव व्हड पातकान बुडलेले आसले. आमी दोनयाक नाकारलेलो आसलो. आमच्या जिवितांत कांयच बरेंपण नासलें. खुर्साचेर आमचें मरण जावचें आसलें. त्या सुवातेचेर ताणें आपलो जीव दिल्लो आसा. पयली कोरिंथकारांक चीट 2 विसुर आनी 14 वळीन अशें बरयल्लें आसा, आत्मो मेळूंक ना तो मनीस देवाच्या आत्म्यांतावन येता, तें मानून घेना. हें तांकां एक पिशेपण आनी तो तें वळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याच्याच वरवीं ताची परिक्षा करूं येता. लोक पातकी आसात म्हणून मरतात. मोगा भाव-भयणांनो, पातक केल्यार आमकां मरण हें आसाच. आनी पातक करिना जाल्यार आमकां जिवीत आसा. जायते जाण पातक म्हणजे ताचो वायट समज असो घेता. पातक म्हणजे वायट अशें न्हय, तर जें कितें वायट ह्या संवसारांत आसा तें आमी घेता ताकाच पातक म्हणटात. मोगा भाव-भयणांनो, मरणाच्या कांठार आसतना जायते जाण देवाक उलो मारतात. पूण वेळ खूब उणो आसता. त्या वेळार ताचें मरण पावल्लें आसता. जर ताणें पयलींच दुनिया जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलेलो जाल्यार ताका थारण मेळटलें आसलें. तो ह्या संवसाराचेरूय जियेतलो आसलो आनी सर्गीच्या राज्यांतूय तो जियेतलो आसलो. तर मोगा भाव-भयणांनो, आयज तुमचें जिवीत कशें आसा तें तुमी पळया. तुमकां खरोच देवाचो मोग जाय काय बेश्टेच हीं उतरां तुमी आयकतात? जर खरोच देवाचो मोग तुमकां जाय जाल्यार ह्या वेळार तुमी ताजे लागीं मागूंक शकता. तर मोगा भाव-भयणांनो, हीं उतरां तुमकां कशीं लागलीं? आनी तुमचे कसले प्रस्न आसात व कसली मागणी आसा? आयजूच तुमी चीट बरयात आनी म्हाका तुमी कळीत करात. हांव तुमच्या पासत मागणें करूंक पळयतां. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.